प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो पयलो विस्वोर वोड 1 ते 18 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. Oromak sogle roczny adi sobd aslo, ani sobd deva sove aslo, ani sobd dev aslo. Oromak to deva sove aslo, tace vorvi sor vostu rosliat, ani roslelen vostu mode, tace vine rocun aillen kaitsna, tace soven jivit asle, ani ten jivit zaun asle munshaco uzvar. Uzvar kalokant porzolta, आणि काळोखान उजवाडाक जिखूंक जावंक ना. देवान धाडलोलो एक मनीस दिश्टी पडलो, ताचें नांव जिवांव. ताचे वरवीं सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयल्लो. जो सगळ्या मनशांचेर प्रकाश घालता तो खरो उजवाड संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका ओळखून घेवंक ना. आपल्याच मोदें तो आयलो आनी जीं ताची आसलीं तांणी ताका मांडून घेतलो ना. पूण ताका मांडून घेतलेल्यांक, ताचेर भावार्थ ठेवतेल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां मनशा सोयंबाचे वणावणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जोल दिला. सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें ठिकाण केलें. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. दोयाळायेन आनी स्वतान बोल्लोलो तो दिश्टी पडलो. ताचे विशीं गोवाय दिवन जिवावान आडून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. अशी हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो वच. आनी ताचे दोयाळायेचें भरतेंतलें आमी सगळ्यांनी घेतलां. आशिर्वादाचेर आशिर्वाद. कित्याक समूर्त देवान मोइजेसा वरवीं दिल्ली दोयाळाय आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण जो बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. प्रितीच्या बाबडीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयज आयकलां, जें जुवान आपोस्तलान बरयलां तें आमकां ह्या शिवर्तमाना वरवीं कळोन येता की जें जुवान बरयलां तें बरयलां कित्याक ताजो संबंद देवाशी आनी जेजूशी आसलो म्हणून. वय 12 आपोस्त जेजून विचून काडलेले आनी ते जेजू बरोबर 3-3.5 वर्सां जियेल्ले. ताचे बरोबर खाताले, जेवताले, जेजू तांकां शिकयतालो. पूण बाबडीनो, जुवांचो संबंद जेजूशी दुसरे भाशेचो आसलो. ताजो संबंद खरेपणी जेजूचेर आसलो. तो जेजू कितें सांगतलो तें आयकोन तो पाळटालो. आनी देखून जेजू जुवांचो मोग खूब कोत्तालो आनी जुवांव जेजूचो मोग कोत्तालो. म्हणजे फकत असो एका मनशाचो एका घोव आनी बायलेचो मोग असो जाता तो न्हय, पूण जेन्ना जुवांव जेजूचो मोग करतालो तो जेजूचें उतर आयकतालो आनी पाळटालो. आनी ताणें जुवान जेजूची मोहिमा पळयल्ली. जे देवान जेजूक शास्त्राच्या शास्त्रांक आपल्या बरोबर स्वर्गराज्यान दवरलेलो ती मोहिमा जेजून आपल्या शिसांक दाखयली आनी ही मोहिमा जुवान पळयली. आनी बाबडीनो, देवाचें उतर आयज आमकां सांगता की देवाची कृपा आनी सोत जें देवाच्या उतराचें उतर जें सोत आसा तें आमकां फकत जेजू वरवीं येयलें. जेन्ना आमकां ही ओळख मेळटा, ही सजमणी मेळटा, तेन्ना आमच्यान देवा वचेर येवंक जाता, आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता. कित्याक
कृपा आमकां फकत जेजू वरवीं येयल्या. आनी आयज भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी मेळपाक गरजेची, कित्याक ह्या कृपे वरवीं आतां आमच्यान देवा वजीर येवंक फुडें येवंक जाता, आमच्यान देवा बरोबर संबंद दवरूंक जाता. पूण हाचो अर्थ न्ही की आमकां कृपा सदांकालूच मेळटली. आमकां जाय स्वताची सजमणी, देवाच्या उतराची सजमणी. कित्याक जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां ती कृपा देवाची वाडटा. जी कृपा आमकां मेळ्ळी जेन्ना आमी आमचें तारण जालें, ती एक कृपा, ती काबार जायत वता. कित्याक आमी पातकां करीत आसा, पूण आमकां ती कृपा आमच्या जिवितांत आजून भरूंक जाय जाल्यार, आमकां आजून मेळोंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलपाक गरजेचें. आमी तें उतर सदांकाल आमी पाळूंक गरजेचें. आनी त्या उतरा वरवीं आतां आमकां कृपा, आमची कृपा वाडत वता, देवाची कृपा वाडत वता. आयज आमकां 17 वळीन जुवां कितें बरयता, तो म्हणटा, कायदो येयलो आमकां फकत मोइसेसा कडसून, पूण कृपा आनी सत येयलें जेजू वरवीं. म्हणटच भाव भयणीनो, आमचें आतां तारण जालां म्हणून, आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवन सोरवंडार मानला म्हणून आतां आमी ताच्या उतरान रिगून रावन हें सासणीक जिवीत जिवंक गरजेचें. सासणीक जिवीत जावन आसा एक संबंद आमचो देवाशी. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी सजमता, आमच्या मनाची नडसरणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां भाव भयणीनो आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन आमकां देवाची कृपा मेळ्ळ्या आमकां एक सासणीक जिवीत जिवपाक. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, त्या उतरा प्रमाणें आमी चलता, आतां भाव भयणीनो आमचो संबंद जेजूशी, आमच्या पवित्र आत्म्या उदेशी घट जायत वता आनी आमी आतां एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. हें सासणीक जिवीत आयजतान आमी जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.